उकलो देवान न्हू जनावरांक तोंड दिवंक ना उलोवपाक पण न्हू पळय काय बरें ती बाबडी जनावरांक पळय जेवण घालता हांगासर. कावासाकी स्प्लेंडर ही 500cc ची पण ही बरी फास्ट धांवता. मग चलय मुगो तर मार्को गँग फायनली चेस माय ब्रो. उकलो पळय ती बाबडी सगळ्या जनावरांक न्हू जेवण घालता. खूप कोको ना आवय काढ बाबू काढ व्हिडिओ काढ. पळयात सगळ्यांक जेवण घालता ती. कितले भुकेल्ले आसा. बरें हा हय तर काय बरें खाता सुशेग पळय का पळय हालत पळय पळय गाडी मारल्या मेला 2 दीस आवय देवान न्हू जनावरांक तोंड दिवंक ना उलोवपाक पण न्हू पळय काय बरें ती बाबडी जनावरांक पळय जेवण घालता हांगासर. बरें दिसता हें पळोवपाकूय यू नो. आनी कोणी एका कुत्र्याचेर गाडी मारल्या आनी तो पळय तो तेवटेन सायडीक मेल्लो आसा दाखयना कित्याक तशें डायरेक्ट घालूं शकना आमी. पळय हे तेंच्यांनी आतां तेणी आतां जेवण करून हाडलां स्पेशली. इतल्या पयसून ती बाबडी सो इतल्या पयसून बाबडी ती हें करता येता आनी तेंकां हेल्प करता पळय खावपाक घालता जेवण बिवण. फुडें आनीक आहा आनीक आहा फुडें न्हू. हय आनी हें तिचें एवरीडेचें काम हा गायज. अशें ना की ती एकाच दिसा खातीर करता एवरी डे. ही तिची भुरगीं सगळीं म्हणटा ती आपणाची भुरगीं म्हणटा पळय. चल टाटा सी यू बाय बाय. सो आकान आमच्या घेतलेले आसा. आकाच्या पयशांनी आयज म्हाका तेणी पापलेट घेतलेले आसा. सो आतां हांव पापलेट खातलो रातचे फ्राय करून. आनी आमी येयल्लेली आसा हांगासर बेतीन तुमी पळोवंक शकता. आणि बेतीन कितली गर्दी आसा ती बी तुम्ही पळोवंक शकता. हय चला या न्हू आतां. कितें जाला रे कितें कितें करूंक जाय. तू पयली फाटी कर तुका काम पेंडिंग हा. कितें 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 फॅन बीन घालूंक जाय. घाल 1 लाख फॅन घालपाक 1 लाख. 1 लाख जाय. आय हय आनी ते खाटी वयले सगळे सामान कितें करूं. खाटी पोनाक मारू खाटी पोनाक मारू सांग रे. खाटी पोनाक घालू अरे हवी सांग रे. हो खंयच्यान थंयल्या ना तशेंच आसले ते ना गावचे ते. हांव करता तेका जुगाड मागीर गवळे सुद्दां आल्या. फाटल्या फावटी तेका नळत नासलो हांवें जुगाड केल्लो खबर आहा न्हू तुका. हांवें तेतूर घातलेली सफोला आटाची पोती
कळ्ळें तुका? ती रिस्टोर करूंक जाय का व्हायट कलर ऑयल पेंट नाजाल्यार ब्लू कलर ऑयल पेंट मारपाचो, कलरिंग करपाचो न्हू, रेम्बो 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 करपाचे. पेट्रोल पंप जिंदाबाद. हांव येयला फ्यूल अप करपाक गाडयेक. हांव न्हू केन्ना सादें पेट्रोल घालिना गाडयेक. एरोक्साक घालता जाल्यार सदीत पावरूच घालता. फूल कर, फूल फूल. घरात करता की तुम्ही? हय हय फोन करता तुम्ही? हय हय. म्हणजे आमकाम करून कितके पडटले? डिपेंड तूं कसले घालताय ते कंपनीचे बल्ब. म्हणजे रिंग म्हाका करूंक जाय, 2 रिंग. रिंग म्हणजे सर्कल असता पळय व्हाईट कलर. ती जात्रा मरे, ते जात्रा घाटी करतात मरे ते. कसली करपाची? बरेच कर मरे करताले कसले. तूं डिपेंड तूं कसले यूज करता पळय ते. बरेच घालता जाल्यार कळ्ळें तुका. मागीर लायफ टायम उरता पळय तशें. मागीर तुका एचजेजीचे मेळटा तेय बरे. हांवें सायडीक पळय एचजेजीचे घातले आनी मदीं वे मेकर घातल्या. पुरो 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 बोल्ली न्हू. अप्रिलियाक मरे तुका ते. अप्रिलियाची हेडलायट गेल्या मरे हांवें म्हाजी पळोवंक ना ते. बरी गेल्या हांवें, पावरफूल गेल्या. आतां नेवी केल्या आनीक. तुम्ही पोवू शकता आम्ही आनी एक कावासाकी स्प्लेंडर घेतलेली आसा फ्रॉम यूट्यूब मनी. कशी हा? बरी हा. ही फास्ट चलता आसतली. हय ही पळय कावासाकी स्प्लेंडर आणि एरोक्स आमचे कडेन दोनूय गाडयो आहा. कावासाकी स्प्लेंडर ही 500cc ची. पूण ही बरी फास्ट धांवता. मागीर चलय मुगो तर. माझी हायटच पावना. दादात करपाक कळटा बरो. हातीन आनी पांयान चलय. नाल्यार दातान चलय दातान. पावच्यात ना. चल यो. आडसार कितें खाताय गो? आडसार पळयात फूल पावर सारखे. गायस ही पळय ही कितली आडसारां आसा. ही हांव आनी अवी आतां पिवपाक. गरमी पडल्या न्हू गायस त्या खातीर हालीं किडनी स्टोनाच्यो बी भानगडी जाता. म्हणजे भानगडी जाता म्हणजे जाताच जाता चडशे जाणांक. सॉफ्ट ड्रिंक पिवप चड जाता आनीक कितें तें गोड खावप, गोड पिवप, इवन ते दुधाचे सुद्दां गोड कितें कितें पियाता पळय शेक बी, तेतूर सुद्दां किडनी स्टोन जाता. स्पेशली चिकू आनी बनाना शेकान. तेज्या प्रमाणे आमच्या आडसाराचें उदीक बेस्ट न्हू. किडनी स्टोन कोणाक आसा जाल्यार आडसाराच्या उदकान इल्लेसो लिंबू पिवप आनी पिवंक जाय न्हू रे अवी. किडनी स्टोन कोणाक आसा तेणी कितें घे क्लो ऑयल दाखय रे. दाढी दाखय. अवी तुझे कितें आला? दुखत घटना घडलेली कसली? दाढी दुखत आसा त्या खातीर हांवें दुखत हें हाडला. पूण दाढी कित्याक दुखता ती सांगूंक ना. पळय तुमकां सांगता हेजी दाढी कित्याक दुखता ती. फाटीं न्हू दाढी भरून घेतलेली. ते दाडयेन आहा शिमेट आनी त्याच दाडयेन न्हू तो कुल्ल्यो बिल्ल्यो फोडटा आनी कितें चणे घट खाता जाल्यार ती भितरल्यान फुट्टलीच न्हू शिमेट. आतां तो म्हणटा दाढी दुखता दाढी दुखता. तर दाढी भरलेली आहा जाल्यार मातशी तरी प्रिकॉशन्स घेवपाकूच जाय न्हू रे अवी. तू कुल्ल्यो बिल्ल्यो खाताय मरे ते दाडयेन फोडून. चणे खाताय मरे. पावर म्हणतात न्हू. ती भितर फुटली तुजी म्हणून ते तुका दुखता. तेकाच पावर म्हणतात. ओ हो हो आयज जेवणाचो मेनू म्हाजो सारको फेवरेट. तिसऱ्यांची कडी, पापलेट फ्राय. ओके हे अंकितान रवा फ्राय करूंक ना ताका आनीक कसलो तरी मसालो लावन केला. तेजे कितें कितें चालूच आसता एक्सपेरिमेंट. आनी मोस्ट फेवरेट आवळ्यांचें लोणचें हें अंकितान केल्लेलें आसा. हें म्हापशेसून हाडलेलें आमी. चला करता आतां फूल पावर पेट पुजा. ओके सो गायज आयज हांव परत गेल्लो
रूट कनल करता आसतना तुमकां खबर आसा न्हू 3दा काय 4दा करचें पडटा. सो दीस इज माय सेकंड टायम आनी पेन ना बट मातशी ती शिमीट कितें घालतात पळय ती फुटली म्हाजे कडेन. आय डोंट नो वॉट हांवें कितें खाल्लें. सो ते आतां मातशें अलग फील जाता. आनी येस आयचो व्लॉग तुमी पयलो आसतलो न्हू. एनिमल्स म्हणटा पळय मन जात तेंकां न्हू उलोवपाक कळना, तेंकां सांगपाक कळना. बट न्हू थोडे लोक आसता ते तुमकां खबर आसा कशें बिहेव करता पळय ते एनिमल्सा वांगडा. बट ही जी आंटी तुमी आयज आमच्या व्लॉगान पळयला पळय ती वर्साचे 12 म्हयने एवरी डे पावस गरमी थंडी कितेंय आसूं ती त्या जाग्यार वयता. सगळ्या आख्या पणजेन ती भोंवता आनी कुत्र्यांक सगळ्या डॉग्स आसता स्ट्रीट डॉग्स आसता तेंकां जेवण घालता. सॉल्यूट हिका न्हू कितले पावरफूल बाबडे. आनी सायकल ती सायकल चलोवन येता आनी मेन म्हणटा पळय ती सायकल तिची इतली हेवी आहा. तुवें पयला आसतली म्हाका ती सांगता वयर मातशी वयर काडून दी. सायकल तिका वयर काडून दिली हांवें. इतली हेवी आहली हांव शॉक. इतली हेवी सायकल आहा काय म्हणून ती. कित्याक तेचेर जेवण आसा न्हू सगळें ते हेवी आसता सॉलिड सारकें. कितें म्हणटलें न्हू कितली बाबडी हार्ड वर्कींग बायल चुरचुरे. आनी थोडे लोक आसता एनिमल्सांक हार्म करता ते म्हाका जाल्यार बाबा बिलकूल आवडना तशें जायत जाल्यार. खरेंच आवडना म्हाका तशें करीत जाल्यार. कोणी एनिमल्सा वांगडा बी नाकाल्ले करीत न्हू म्हाका खरेंच आवडना. आनी त्या टायमार म्हाजे कडेन बॉल्सानूय कांय नासलें म्हणजे टोटली. हांव चडसो हांव कितें करता खंय गेलो ना हांव यूज करता जीपे. कॅश चड हें करिना. कॅशूय नासलें बॉल्सान म्हाज्या. नाल्यार तिका काडून बाबडे कितें तरी दितलो आसलो पूण दिवंक पावूंक ना. हांव रिग्रेट करता दिवंक पावूंक ना म्हणून. बट फाटीं म्हाज्या एका फॅमिली मेंबरान टिना म्हणून म्हाका कितें धाडलेलें. सो हांवें तिका कशें तरी पावयल्लें. ओके सो म्हाका तें आजून उगडो आसा. बट ती पर्सनली म्हाका इतली अशी वळखना. बट आफ्टर मिटींग यू नो खूब बरें दिसलें म्हाका सारकें. खूब स्ट्रगलींग सारकी बायल ती. खूब म्हणजे खूब हिसपा भायर स्ट्रगल करता. चड बरें दिसता असले लोक संवसारान आहा ते पळोवन सारकें न्हू. आनी येस आमचे व्लॉग पयले आसतले तुमी. आयच्या व्लॉगार कितें जालें कितें ना पळय तें. ओके आनी आमी पणजे चड करून फाल्यां बीन येत. कोणी लागीं आहा जाल्यार मेळचें आमकां. आनी आमी थोड्या दिसांनी वयपाचें आसा स्विमींग पुलाचेर. म्हाका वयपाक मातसो फाटीं फुडें जाता दांता खातीर यू नो कितें इन्फेक्शन जायत बीत म्हणून. सो बिकॉज ऑफ दॅट हांव फाटीं सरता. नाल्यार म्हाका खूब उमेद आसली की खंय वयपाचें म्हणून बरें जाग्यार भोंवपाक आनी बरें स्विमींग पुलार आउटडोर एन्जॉय बीन करून येवपाचें म्हणून. सो लेट्स सी आतां पळोवया. हें जावन न्ही म्हाजें कंप्लीट मागीरच्या मागीर. आनी पावसाचे दीस लागीं जाल्लेले आसा. आनी प्लस हेतून एक हार्ट अटॅक येयल्लो आसा की इंडिया पाकिस्ताना भितर वॉर जाल्लेली आसा. नाका जाल्लें कितें कितें चालूच आसा. हेडेक सारको हेडेक. सकाळीं फुडें हांव रातचो एडिटींग करपाक बसता न्हू हांव झप करून न्यूज येयले हांव शॉक. अरे म्हटलें हें आनी कितें बॉम्ब ब्लास्ट आनी कितें शी नॉट गूड. कितें जालें तें बरें जावंक ना. ओके बरें जावंक ना. अशें बरें पीस मेंटेन दवरलेलें न्हू सगळें सारकें जाता. पण स्टार्टूच केला पाकिस्तानांनी न्हू अशें नाका जालें फायरींग करून. चला सो गायज तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्लॉगान. आनी व्हिडिओचेर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा. आनी कॉमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां नवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. टील देन टाटा गुड नायट बाय.